कथा बरयल्लें गोकुलदास प्रभू. सादर करता हांव स्मिता शेणै, मंगळूर. शाला सोडिल्ली. हांव इश्टा वांगडा घरा वतलो. रस्त्यार सांजेचे मोव वत पाताळिल्लें आनी रस्तो 2 देवळांच्यो आनी मदें उरिल्ले एक तळ्याच्यो स्पर्श घेत फुडें पडिल्लो. एकामेकाची फकाणां करीत वचत आसतना आमकां मार्गा कुशींतल्या घराच्या दारवाटे कडेन ती जाणटेली बायल दिश्टी पडली. तांबडे कापड नेशिल्लें तिणें ताज्यो पलव तकले वयल्यान ओडून घेतिल्लो. हातांत एक ल्हानशी बुरशी पिशवी आसली. भितरल्या कोणी भायर येवपाची वाट पळयत राविल्ली. म्हाज्या नावागड्या इश्टान तिची मस्करी केली. तांबडे रोखडीच ती घुवली. आमचेर तिचे पेटिल्ले दोळे पडले आनी ते उज्यांत म्हजो इश्ट बावडो जालो. कांय घडूंक नाशिल्ले भशेन आमी ओगीच चलत रावले. पूण तिची उतरां आमकां फाट घेत आयलीं. कोण रे तांबडी, सुण्याचे न्हू, आवय तुमची. घरा वचून आपय मेरे तिका तांबडी म्हण. रांडला पूत, शाळेंत वता असलें शिकपाक. म्हाज्या इश्टान वगीच बडी दिवन पेटू घेतलो म्हूण आमी मुरमुरक्यान हांसले. घरा पावना फुडें हांवें ती गजाल आईक सांगली. तिणें शिटकायलें. तांबडी तांबडी म्हण ते घाणयार बोडके लागीं वचूं नाका ओ. जिबेक तिजें हाड ना. घरच्यांक दुस्मान करून घरदार सोड हांगा थंय हेट्टा ती. कोण कितें म्हण पळाय नासतना सवता. देखूनच कोणी लागीं घेना. वगीच वचून तिचे तोंडा पडूं नाकात. पूण दुसरे दिसा नाका जालेलेंच जालें. शाळेंत वतना ती तळ्या कडल्या उक्त्या देट्या घरांत बशिल्ली दिसली. पयसल्यान तिका पळोवन हांव मार्गाचे दुसरे बगलेक गेलो. ताकतिकेन तिका चुकोवन वचत आसतना तिजो आवाज आयकल्लो. बाबा, हांगा यो मातसो. हांव गोंदळ्ळो. रावूं काय तिजो उलो आयकूंक, ना अशें सावक करून फुडें सरूं. उलोवन रावलो तर इश्ट मस्करी करतले आनी घरचीं रागार पडटले. पूण आयकनाच आतां. फुडें सरलो तर फाटल्यान ती सवतली आनी तेन्नाय इश्टांची फकाणां आयकपाचें पडटलें. चिंतपाक वेळ मेळ्ळो ना. धांवपाक पांय हाल्लो ना. तिणें परत उलो मारलो. हांगा यो रे. हांव थांबलो आनी तिका सांगलें, शाळेंत पावपाचो वेळ जाला. वेळ जालो जाल्यार कितें जालें? तें गिळटलें तुका. गिळटलें तर गिळोन दी अशें सांगपाक जिबेर आयिल्लें. पूण वगीच रावलो. इश्ट पयस रावन पळयतलें. तूं त्या पोप्याचो नात मरे? हांव अजापान रावलो. म्हाज्या आज्याचें नांव आनी हांव ताजो नात तें तिका कशें कळ्ळें काय? तुका कशें कळ्ळें? हांव तिचें मिरयो पडिल्लें तोंड आनी खरपून धवी जाल्ली जड्डी कात तितेलीत राखलो. तिचें कापड इतलें बुरशें जालें, ताजेर हांगा थंय काळी खतां पडिल्लीं. मनांत वीट भरून आयली. तुका पळयलो तर कळटा मरे. पोप्यालेंच नाक, व्हडले कान आनी रंग मरे तुजो. हांव न्हू लयत रावलो. आसूं तें, कोणाचो चालो तूं? गिरिलो काय नानालो? गिरिलो. एक सांग, तुमगेल रावळार कशें घर आसा मरे? तांतूत म्हाका एक कूड दिवपाक गिरीक सांगशी. हें बरें आसा. हांव चिंतलें, ही कोण आमची बुरशी खंयची? आमगेर येवन रावपाक सोदता. वाटेर पडिल्ल्या लोकांक हाडून रावपाक आमचें घर कितें सत्र वय? आनी ती मागणी घेवन बाबा कडेनच वचपाक जाय? सांगना फुडें खपक्क करून तिका गिळटलो तो. हांव वतां, शाळेंत वचपाक वेळ जालो. वच वच, हांव मागीर येता तुमगेर. तुजे आई कडेन उलोवपाचें आसा. हांव फुडें सरलो. लेकी मेरे हो, तांबडी तागेर रावपाक येता. आतां घरांत बरो वास भरतलो. इश्ट मोठ्या मोठ्यान हांसलें. हांव तांकां फाटीं घालून ताकतिकेन चल्लो. देवळाचे पश्चिमे दिकेंतल्यान उक्त्या वाठारांत एक घराच्या समकार 7-8 लोक गर्दी करून राविल्ले. घरांतल्यान व्हडव्हडान कोण तरी आड्डतालो. उठ, उसोण वच हांगाच्यान. हांव जिज्ञासेन गर्देंतल्यान वाट करून फुडें सरलो. पळयत थंय घराचे पाडव्यार तांबडी बसून आसा. घरकार तिका बिश्टायतात. दळदिडी खंयची?
दळदिरी खंयची उठोवन वता काय पोलिसाक आपोव आपय रे आपय घरा दारा आयल्यांक अशेंच सांगपाक जाय तुवें तुज्याय घरांत बायल भयण सगळीं आसात मरे तांकांय असोची हिंसायता चलून पुरो जाले म्हूण 5 मिनटां बसलीं बसशील पुरो बशील सगळे कडेन रक्ताचे खत करून वता तशें वाटसुर्याक बसपाक सत्र न्ही हें ती पाडव्याच्या खांब्याचो आधार घेवन हळूच उठली आनी पावंडे देवन आंगणांत आयली तेदना पडयल्लें ती बशिल्ले कडेन वलसाण कोणे तरी विचारलें आगे तुका शकना तर घरांत तूं न्हिदोन उरना कित्याक वगीच हांगा थंय भोंवता मुगे म्हजें घर खंय आसा घर बाट सगळे त्या चंडालान हिसकायलें न्हय कोण तो चाल्लो मुजो नीच आनी कोण जोगूळ पडोवन ताजे ताकलेक आनी कोण ना तुका आसात सगळीं म्हाका सरयेर दवरून उज्ज दिवपाक पाडार पडलेलीं फाटल्यान घरकाराले बायलेचो आवाज आयकलो दळदिरी खंयची बशील कडेन रगत लावन गेली आतां हें सगळें साफ करचें कर्म म्हजें तांबडी तें कांय आयकनासतना फुडें चल्ली पूण त्या घरांतल्यान कोणेय तरी फातर काडून तिजेर शेंवटिलो दिसता तिच्या तोंडांतल्यान आयस अशें उतर आयिल्लें आनी राविल्ले कडेनच ती मान पशीत बसली मागीर ती हळूच उबी जाली घुंवली आनी किंवाट्यान पूण रडकुड्या आवाजान शिरपलें रंडल्या पुतानो केन्नाच बरें जावचें ना तुमकां म्हजेर फातर मारतात 7 जल्मांत वळवळून मरतले तुमी पळयात ती घुंवन राविल्ली तेन्ना म्हजी दिश्टी तिच्या कडले रक्ताचे ओलसाणे दुसून रावल्ले रेमेचेर पडले तिका मूळ व्याधीची पिडा आसा अशें म्हज्या इश्टान सांगिल्ल्याच म्हाका याद जाली ओंकूक आयलें रोकडीच्या तूं घोवन फुडें येवपाक लागली रोकडीच्या तूं घुंवन फुडें येवपाक लागली हांव तिचे नदरेंत पडच्यो न्हय म्हणून तिका जाण्टेल्याच्या सावळेंत आंग चोरून रावलो हांव जमनीर बसून म्हजें होमवर्क करीत आसलो जनेला कडेन सावळी कशी दिसली म्हूण तकली उबारून पळयल्ली घस जालें भायर तांबडी राविल्ली बाबू मातशें दार उगडायता तांबडी हांगा आयली आज म्हजी भिरांत बाबू मातशें दार उगडाटा तांबडी हांगा येतली अशी म्हजे भिरांत आसली तरी आतां तिजें आगमन अनपेक्षीत आसलें ती घरांत दिसली तर कितें करपाचें म्हूण चिंतूंक नासलें गोंदळून रावलो उगड मरे दार कित्याक भियेता तूं हांव आईक आपयता बरें वस आपय हांवें भितरले कुडींत वचून आवयक आपयल्लें आई गे ती आयल्या कोण ती जाण्टेली तांबडी हांवें कपलार मारलें हांगाय पावली ती कितें करपाचें देवा हांव ना म्हण सांग रे हांव तुका आपयता म्हूण सांगलें तिका हांव भायर सरली म्हूण सांग ती दार उगड म्हणटा मागीर हांव कितें करूं आवया फटी फुडें करीत गंभीरायेन फुडल्या दारा कडेन गेली कितें जाय तुका बाय गो घरा कडेन आयिल्ल्याक भितर यो म्हण तुका कितें जाय आगो म्हाका वळखली ना तूं कशी वळखतली तुमच्या लग्ना वेळार पळयल्ली आसता म्हाका 10-12 वर्सां जालीं न्हय आसूं तें कशी आसा तूं आनी गिरी खंय भितर ना आपय ताका दुर्पद मावशे आयल्या म्हूण सांग म्हाज्या हातांत काडून खेळयला ताका आतां तुमी सगळीं व्हडलीं जालीं पूण म्हाका आजून तुमी सगळीं म्हजी पोरांच तुका जाय तरी कितें इल्लें उदक दी भोंवन पुरो जाला 4 दीस जाले भोंवून आसा
घरा वचपाक मेळना. म्हाजो चालोस मुगो राकेस तो रातच्यो पिवन येवन मारता म्हाका. आनी ताजी ती बायल चेडी, तिचे विशय कांय सांगपाचें न्ही. दोगांय मेळून म्हाका नागयलें. म्हाजें घर भाट तांच्या नांवार केलें. प्रायेरी हांव तांकां जड जाली गो. इतली हिंसायतात, सोंसना. तूं अशी हेट्टा कित्याक? जाणटेल्यांक आदार दिवपाक कितलीं घरां आसात. खंय तरी वचून रावूं येत न्ही? तशें खंय तरी वचून रावूं येता. आनी तशें खंय तरी वचून रावूं येता. आनी तशी खंय तरी वचून रावप आमच्या घराच्याक सोबता? तूं सांग. तुजी आई बाबा खंयच्या तरी अनाथ आश्रमांत वचून राविल्ली तुका सोंसतली? म्हाजी आई नुलयत रावली. तांबड्यान तिका सांगलें, हांव हांगा रावूं गो कांय दिसाक? हांगा? ना, हांगा जावचें ना. हें पळय. तांबडेन आपली बुरशी पिशवी उक्ती केली आनी तांतूंतल्यान एक पोती काडली. ती उगडून तांतूंतली भांगराची वस्त काडून दाखयली. उणे 10-12 पावन आसतले. हें तूं दवरून घे. फकत म्हाका हांगा रावपाक सोड. तूं पेज निशें कितें दिता दी. तें घेवन उरिल्ले दीस काडीन. कांय नाका, आमी दोगांय नोकरी करतात. तुका पळोवन घेवपाक कांय जावचें ना. तूं आनी खंय वचून विचार. आगो, कांय ना तरी तूं म्हजी दायजी मुगो. म्हाका कांय खबर ना. ही आसतना येवन विचार तूं. हांव ओगीच आईच्या फाटल्यान बोटां मोडीत रावलो. आतां तांबडेचो अवतार बदल्लो. तिजो सूर बदल्लो. तिजी उतरां खडक जालीं. तिच्या शिरापांचो शिव्र सुरू जालो. आवय भितर आयली आनी रांदचे कुडींत वचून बसली. खूब वेळा उपरांत भायल्यान गळ्याचो आवाज आयलो ना म्हूण हांव हळूच भायर येवन जनेलांतल्यान पळयल्लें. तांबडी पुतवेतेन तकली हालयत सावकासेन चलत वताली. तिच्या कापडाचेर कुल्या कडेन सुकिल्लें रगत आनी धूल बरसून व्हडलें काळें खत जाल्लें दिसलें. म्हाका तिचें तोंड पळोवपाची जिज्ञासा जाली. ती बेजारून रडली काय कितें? पूण ती फाट वळून पळयना सतना दाटल्याचें दार उक्तें सोडून भायर गेली. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठून हांव दांत घासतलों. बाबा दूद घेवन आयलो आनी ह्यान फुडें आईक सांगलें, आमची ती दुप्पद मावशी आसा मुगो, तिणें तळयांत जीव घेतलो. पोलीस आयल्यांत चवकशी करतात. आईचे वोंट कडकडतलीं.